आयज आमी करतले बोट रायड सगळ्यांक करपाची उमेद आसता पण खुबशा लोकांक कन्फ्यूज आसता की कशें करपाचें. तर आयज उबर बोट रायड ते आमी करया. चडान चड तुमकां कितें जाय पडटा, एक तर तुमी बँक कार्ड यूज करपाक शकता, दुसरें म्हणजे ऑयस्टर कार्ड घेवन आमी आतां बोट रायड करतले. जितले पयस जाय त्या हिसपान तुमकां पयशे भरप. आतां हांव टावर ब्रिज म्हणटा थिंगा आसा आनी हांगासून हांव वता लंडनाय. जाय थिंगा तुमकां वचपाक शकता, वेगवेगळे डेस्टिनेशन तुमी चेंज करपाक शकता. तर हांगासून हांव उबर बोट घेता. कशें यूज करप तें तुमकां दाखयता. कॉन्टॅक्टलेस कार्ड पासून तुमी वापरले जाता, पण बेस्ट म्हणजे कितें, ऑयस्टर कार्ड बरें जाता. हाजेर तुमकां कळटा की तुमी कितले खर्च केले आनी ते ट्रॅक करपाक शकता. कॉन्टॅक्टलेस कितें वयर सकयल जावपाक शकता आनी हे कार्ड जे आहा न्ही, एक सर्टन एमावंट जाले उपरांत ते डे ट्रॅवलान कन्वर्ट जाता. म्हणजे जाय तितले तुमी ट्रेन वापरा आनी बस वापरा. उबर बोट अशें दुसरें पडटा. हांगासर तुमकां येवपाचें उबर बोट म्हणून बरयल्लें आसा आनी उबर रायड करया. तर डायरेक्ट आमी भितर या. आमकां हांगासर टिकेटीक लायनीक रावपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी आमचे कडेन टिकेट म्हणटा ते आसा. ऑलरेडी टिकेट म्हणटा ते आमचे कडेन आसा. तर आमकां थिंगा लायनीक बिणीक रावपाची गरज ना, डायरेक्ट येवप अशें. थोडे लोक कन्फ्यूज जाता. तर हांगासून आमी बोट घेवया. हांगासून तुमी नॉर्थ ग्रीनिश वचपाक शकता. खंय खंय वयता न्हू बोट, ते सगळे जाग्यार तुमी वचपाक शकता. जाय थिंगा वचून देवा. एक पाटी टच इन टच आउट करपाक विसरनाकात. टच आउट करपाक विसरल्यार तुमकां चड खर्च येतलो. ताका लागून टच इन टच आउट व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्यू पळय एकदम सुंदर हा. लोकेशन बी एकदम अप्रतिम. हे पळय हेका म्हणटा टच इन टच आउट. फक्त बोट येयले उपरांत जेन्ना तुमी बोट करतले न्ही तेन्ना पळोवप. हे पळय हे सायडीन दाखयता तुमकां खंय वयता ते, रायट आनी लेफ्ट सायडीन 2 डायरेक्शन्स बोट येता. आमकां वचपाचें लंडन आहे. तर आमी रायट सायडीन या. हे पळय हे जे बोट येयला न्ही, हे दुसऱ्या डायरेक्शन वयतले, अपोजीट डायरेक्शनान. हे येयले आमचे बोट. तर हे मात लक्षांत दवरप, खंयचे सायडीन तुमी वयतले थिंगा बोर्ड लायिल्ले आसता. मातशें वाचून घेवप. कोणाक विचारपाची गरज ना. सगळे सिस्टमॅटीक आहा. सगळें बरयल्लें उरता खंयच्या डायरेक्शनान खंयची बोट वतली ती. तर हे बोट येयल्ले आसा आनी लिमिटेड लोक येता. तेंच्यांनी 10 ते 15 मिनटां लागता, केन्ना 5 मिनटान बी येता. आतां विकेंड म्हणटकीर मातशें चड बिजी उरतले. हे भशेन हेका टच इन टच आउट करप थिंगा. आतां टच इन केले आमी, जेन्ना वतले न्ही तेन्ना टच आउट करप. हे बोटीची कॅबीन अशें आहा. फाटल्यान पासून तुमकां ओपन डॅक मेळटले, थंय वचून देखून उबे रावन व्हिडिओ करपाक जाता तुमच्यान. थंय मेळटा थिंगा सीट घेयात आनी बसा सुशेगाद. बोट सुटली आमची. आतां 15 मिनटां लागतले आमकां वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पावपाक. वतना तुमकां हे सुंदर व्यू दिसती पडटले. पळय फाटल्यान डॉक आहा पळया, थिंगा बसून तुमी उबे रावन व्यू एन्जॉय करपाक शकता. अशें वयता आसतना तुमकां खूब सुंदर सुंदर व्यूज मेळटले पळोवपाक. बरें युनीक एक्सपिरियन्स. सवाय बोट रायड करपाक हे बेस्ट हा. हे पळय पावले ऑलरेडी आतां हांगासर. हे पावले आमी वेस्टमिनिस्टर. हे पावले आमी आतां वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. हांगासून आमी क्रॉस करून केवट्यान वचपाक जाय आमकां. लंडन आहे. अशें चलचें पडटलें. एक्चुली बोट खंय बी वयता. आतां थिंगा रावता काय ना खबर ना. हांगा देंवल्लें बरें. हांगासून मातशें चलून या. वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बी मेळटलें चल पळोवपाक तुमकां. आनी तर हे आसलेले आमचे आयचे उबर बोट एक्सपिरियन्स. कॉन्टॅक्टलेस किंवा ऑयस्टर कार्ड हांव सजेस्ट करता तुमकां ऑयस्टर कार्ड वापरात
आणि एक फाटी हांगा येयले काय ना डायरेक्ट तुम्ही एक टच करनाकात बोट येयले शिवाय टच इन टच आउट करनाकात कित्याक जितले वेळ तुम्ही रावतले न्ही तितले वेळ तुमकां ते टायमा हिसपान एक्स्ट्रा चार्ज करतले ताका लागून एक फाटी बोट येयले काय ना जशें तुम्ही वयता न्हू भितर तेन्ना टच करपाचे आनी भायर येयले उपरांत टच आउट करून वचपाचें ना जाल्यार तुमकां A to Z बोट खंयसून स्टार्ट जाता आनी खंय काबार जाता ते सगळे प्रायस तुमकां लागतले आनी खूब म्हारग पडटले ते सगळे नाका आमकां राटावळ्यो तर मेळ्ळे दुसऱ्या विडियोन दुसऱ्या जाग्यार हांव आतां वयता हांव लंडन आय हांव तुमकां नेक्स्ट विडियोन दाखयतलो नेक्स्ट विडियोन आमी पळयतले लंडन आय नेक्स्ट व्हिडिओन आम्ही पळयतले लंडन आय लंडनचे एकदम अप्रतिम अट्रॅक्शन लंडन आय चुकय नाकात तर पळयत रावा कोंकणी TV तेन्ना देव बरें करूं